नुस्तेकारांच्या संघटनेक आनी नुस्तेकारांक मोबायल फिश व्हॅनी दिवपाचें गोंय सरकारान उतर दिल्लें. त्या प्रमाण तांकां नुस्तें विकपा खातीर मोबायल व्हॅनी दिल्ले. आतां नुस्तेकारांच्या संघटनां कडल्यान सरकाराक आनीक मोबायल व्हॅनी दिवचे अशी मागणी केल्ली. त्या प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान आनीक 4 नवे गाडयो हाडल्यात. ताचे शुक्रारा दीस नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री विनोद पालयेकाराच्या हस्तुकीं उक्तावण करून नुस्तेकारांक दिलें. बाजारा परस कमी दरान नुस्तें गोंयकारांक मेळचें म्हूण ही मोबायल व्हॅन दिवपाची येवजण सरकारान केल्या. ह्या येवजणे सकयल नुस्तेकारांक सरकार म्हळ्यार नुस्तेमारी खातें तांच्या संचाक एक मोबायल व्हॅन दिता. ताचो सदांचो खर्च आनी हेर खर्च नुस्तेकारांक करचो पडटलो. लोकांक कमी दरान नुस्तें दितात काय ना हें खात्याचे अधिकारी तपासतात, अशी माहिती संचालकान दिली. स्पेशली ज्यो फिशींग एक्टिविटी जे पळय आसा पळय, हे वेवसायान आसा पळय, तांकां प्रेफरन्स पयलो दिता आमी. सोसायटीज किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय, स्पेशली हांगा फिशींग एक्टिविटी रिलेटेड तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आनी तांकां फाटल्यो पयलीं आमी 5 तश्यो तांकां दिल्ल्यो. म्हणजे सगळ्या ब्लॉकान ह्यो पावल्यो ना. आनी सरान लास्ट टायम आमच्या फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिल्ले की आमी आनी परचेस करतले. सो ते आतां आमी एका आतां चारांचो अरावंड 48 लॅक्स सुमार जाल्ले आसा. तातूंत आमकां स्टेट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 20 लॅक्स मेळ्ळा. अंडर ब्लू रेव्होल्युशनाच्या अंडर घेतल्या ह्यो. आनी बाकीचो अरावंड 27 लॅक्स सुमार स्टेट गव्हर्मेंटाचो शेअर आसा. निवडणुकेन जाहीरनाम्यान आश्वासनां दिल्ली, ती आश्वासनांचो आमकां विसर पडोंक ना. ते लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा तो आमी नक्कीच करता. आतां पर्यंत कितल्यो जाल्यो आतां ह्यो गाडयो टोटल? पयलींच्यो 5 आनी ह्यो 4 धरून टोटल 9 गाडयो. हे इतले गाडयो तुमी एकट्याक दितले न्ही, पण पावतले मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप आसता न्हू, ते तांकां आमी फर्स्ट प्रेफरन्स तांकां येता. ते खुबशे जाण अशे ग्रुपान एकठांय जाल्ले पळय. लास्ट टायम आमी तांकां समज तांच्या कडेन जर मागणी ना जाल्यार मागीर बाकीचे कोण आसा पळय फर्स्ट प्रेफरन्स वील बी गिवन देम. सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा किंवा जे सोसायटीज आसा पळय, स्पेशली फिशींग रिलेटेड एक्टिविटी जे हे वेवसायान आसा पळय तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स. वर्किंग जातलें म्हणजे तांकां तुमी गाडी दितले तेजे हय, सगळे मेंटेनन्स बी सगळें तेच पळयता. फक्त आमी तांकां व्हेकल दिता आनी बाकीचो सो वेवसाय सगळो तेच करता. फक्त कितें होलसेल रेट आसा पळय ताच्या परस 5% तेजे जे रेट वायज मातशें हाजेर प्रेफरन्स कमी आसता इतको मार्केटा परस. सेल आसता पळय तो फिशाचो. गाडी तुमची न्ही? गाडी आमची आहे. पण आमी तेंचे आमचे एवरी इयर आमचे इन्स्पेक्शन बीन आसता. आमी फिडबॅक घेता तांचे. ह्यो गाडयो आमी ऑलरेडी दिले आसा पळय तेजे आमचे एवरी इयर आमचे तेजे आमचे इन्स्पेक्शन आसता. फिडबॅक आमी घेता. ते पळयता वेदर ते वेवस्थीत चल्ल्या की ना. ह्यो आतां 5 गाडयो आसा पळय त्यो आमकां एवरी इयर वी आर टेकींग तेंचे म्हणजे रिपोर्ट घेता आमी. सो आमची इन्स्पेक्शन टिमूय आसा ती ऑल्सो गो ती इन्स्पेक्ट आनी त्या प्रमाणे आमकां रिपोर्ट येयल्ले आसा. सो देर वॉज अ डिमांड फॉर दीस मोबायल फीश व्हॅन. त्या खातीर आमी तेंचे मागणी खातीर ह्यो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले त्या प्रमाणे घेतले. आनीक घेवपाचे प्लॅन आसा अशें डेफिनेटली आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली घेतले न्हू. जसं ह्या वेवसायान जर एका आनीक मागणी आसा, लोकांचो डिमांड आसा जाल्यार तो फुलफील करपाक आमी डेफिनेट आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर तातूंत लक्ष घालून अवश्य